10वीची 10 नोव्हेंबर ते 29 नोव्हेंबरपर्यंत सोंपतली. मेजर पेपर आहा ते 10 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबरपर्यंत आसा. आणि 12वीची 10 नोव्हेंबराकच सुरू जाता. ती 10 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबरपर्यंत 25 नोव्हेंबर लास्ट. त्यातल्यात ती व्होकेशनल स्ट्रीम आसा ती 11 नोव्हेंबराच्यान आमी सुरू करता आणि ती आमची 23 नोव्हेंबराक सोंपतली. आणि ही सगळी फर्स्ट टर्म एक्झामिनेशन टोटली बेस्ड ऑन मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. म्हणजे OMR शीट आसतलो, ऑप्टिकल मार्क रेकॉग्निशन आणि तातूंत 4 अल्टरनेटिव्ह आसा. भितर खंयचो तांकां जो बरो करेक्ट अल्टरनेटिव्ह दिसता तो तांच्यांनी सर्कल करप आणि शक्यतो तांच्यांनी बॉल पॉयंट पेनच यूज करप. मार्क्स दिसल्या उपरांत तांकां दिसूंक जाय की अरे ह्या पेपरांत आपणाक दिसता की हाची आपणाक OMR चॅक करूंक जाय किंवा आन्सर ती शीट पळोवंक जाय. जाल्यार दे कॅन वीव इट फ्री ऑफ कॉस्ट. दे कॅन वीव इट फ्री ऑफ कॉस्ट आणि चॅक करपा जाता की अरे हे इतले आपूण खंय रॉंग जालो आनी कितें आपूण केल्लें तें थंय. म्हणजे तांकां दिसलें की अरे हे आपूण करेक्ट केलें. जाल्यार तुकाच दिसता तें थंय. जाल्यार 2 आन्सर कॅप्चर जाले काय कितें, किंवा आपले आन्सर्स रॉंग जाले काय कितें, किंवा तांच्यांनी ताका ऑलरेडी आमी ही केल्ली आसा, मार्किंग स्कीम जी आसा पळय किंवा आन्सर की जी आसा न्ही, आन्सर की ऑलरेडी होस्ट केल्ली आसा. ती आन्सर की आनी हें तांच्यांनी जे कितें मार्क केलां तेंच्यांनी कंपेर करूं येता आनी दे कॅन ताका कितले मार्क्स पडले ते ताच्यान पळोवं येता.